नमस्कार येवकार आज सांचे 6 वरांच्या उपरांत लोकोत्सव 2025 हेजे इनॉग्रेशन जातले ते 24 जानेवारी 2025 ह्या दिसा तेजे क्लोजिंग सेरेमनी जातली। Grand, every time we are doing a very grand stage setup, कारण आर्टिस्टिक जो इनोवेटिव्ह आयडियाज ज्यो आसा त्यो आमी हांगसराच इम्प्लिमेंट केल्यात। हे वॉट इट स्पेसिफाय श्रेष्ठ कवी बाकीबाब बोरकर सदांच म्हणटा की आपलो गोंय हो आपूण खिडकींतल्यान पळयता, ताका सगळे आमी खिडकी दिल्ले आसात। आमचे ही जी साडी जी आसा ह्यो ज्यो आमी मुखार ज्यो हें घातल्या ती शांतादुर्गा आनी सातेरी जी साडी ती न्हेसताच भयणी, त्या पद्दतीन ताका आमी तो फील दिल्ले आसात। कांय न्ही, कुणबी साडीचो ताका आमी हें दिल्लो आसा, टेक्स्चर्स दिल्लो आसा। बाकी सगळं तुमी पळयतात की दिपस्तंभ आसा, चर्च आसा, ह्या सगळे काही गोष्टी जो फील गोंयचो भितर येवपा जाय, म्हणजे स्वयंपूर्ण गोवा ह्या एंगलांतल्यान ताका आमी टच दिल्लो आसा। इट इज वन ऑफ द सेट ऑलमोस्ट 40 फूट हायट तो आमी सेट केल्लो आसा आनी इतले फर्स्ट टायम 24 फुटाचे आर्टिस्ट पयले फावट परफॉर्म करताले। ऑलमोस्ट 190 to 120 आर्टिस्ट एका बरोबर परफॉर्म करपा खातीर स्पेस आनी तांच्या खातीर आमी काही गोश्टी फाल्यां पूर्वरंग तुमी पळयलो म्हणून तुमकां कळटलें। तुमच्या माध्यमांतून सगळ्यांक हांव परत एकदां इन्विटेशन दिता। फाल्यां इम्पॉर्टंट थिंग अबाउट द स्टेज इज म्हणटा पळय तुमी तितून टेम्पल म्हणनाका, चर्च म्हणनाका, कॉम्बो म्हणनाका, कुल्ली म्हणनाका, सगळोच फ्लेवर दिला। कारण गोंय सामकें नुस्तें हेजे कडेन, मागीर घुमट सगळें आहा, घुमट आहा, डोल आहा। डोल वाजप म्हळ्यार प्रत्येकाचे आंगा भितर एक सामकें काठो उबो जाता, सगळ्या एकठांय हाडपाचो प्रयत्न केला। गोंय हें खूब सेक्युलर आहा, बरोबर न्ही, आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी जात कात पात धर्म कांय न म्हणनासतना आमचें गोंय भांगरा सारको सांबाळपाचो आमी प्रयत्न करता। ही आमी त्या एंगलांतल्यान आमी दाखयलेलें आसात। आनी तुका एक शामियानो कसो आसता त्या एंगलाच्यान, जो पयलो जो महाल कशे आसताले तरोचो, आनी प्रत्येक जो आर्टिस्ट जो आसा ताका एक फील येता परफॉर्म करपा खातीर। हांव कित्याक सांगता, बिकॉज बींग मी एज इटसेल्फ इज एन आर्टिस्ट, ज्या वेळार आमी अशे तरेचे कार्यक्रम घेताले तेन्ना अशे तरेचे कार्यक्रम परफॉर्म करपा खातीर खूब तुका प्रावड फील जाता। दॅट फिलींग शूड बी हॅपन इन द मायंड्स ऑफ द आर्टिस्ट, कारण आर्टिस्ट हो सदांच गांवगिऱ्या वाठारांतलो खूब गरीब मनीस आसा। फिल्म स्टारां खातीर, पयशेकारां खातीर बरेचशे स्टेज सगळे घालता, तुमी पळयलेलें आसा। पूण आमी हे लोकल आर्टिस्ट जे गांवगिरे जेणीन ही आमची संस्कृती सांबाळपाचो प्रयत्न केला, त्या लोकां खातीर हो स्टेज अवाढव्य आमी स्टेज घेतलो। हय, कल्चरल प्रोग्राम ते पारंपारीक सांस्कृतीक नृत्य आहा पळय ती जाता। आयच्यान धरून 24 जानेवारी मेरेन वेगवेगळे कलाकार, वेगवेगळ्या राज्यातले ऑलमोस्ट 20 राज्यातले पार्टिसिपंट आर्टिस्ट हांगसर परफॉर्मन्स करतले। त्यांचे कल्चर, त्यांचे ट्रेडिशन हे सगळे ह्या स्टेजीर दाखयतले। आनी तेज्या बरोबर खुबशे आर्टिसन्स ह्या 20 राज्यातले गोंयच्या बरोबर ह्या 20 राज्यातले आर्टिसन्स त्यांचे आर्टिस्ट हांगा विकपाक मेळटले, हांगा पळोवपाक मेळटले। त्याच बरोबर हांगा किचन आसतले 4 राज्याचे, त्यांच्या राज्यातले ते जेवण जे आहा ते सुद्दां टेस्ट करपाक मेळटले। मुख्य हांगा तुमकां पळोवपाक बरें दिसतलें म्हणजे एक हो भव्य स्टेज, हो स्टेज ह्या रितीन गोंयचे कल्चर, गोंयचे हेरिटेज, गोंयचे ट्रेडिशन हे सगळे दाखोवपा खातीर ह्या डिझायनान ते केल्ले आसा। सो आयज सांचे 6 वरांचेर लोकोत्सव 2025 हेजें इनॉग्रेशन आहा आनी 20 ह्या राज्याचे वेगवेगळे कल्चर, वेगवेगळे ट्रेडिशन पळोवपाक सोडू नाका। प्लीज येवचे कंपाल कलाकर्मी ह्या ग्राउंडाचेर आयज सांचे 6 वरांच्या उपरांत। प्रणय श्रीवांकर बरोबर हांव हनुमान नगलोर, तुमी पळयतात GNH। तुम्ही पळयतात GNH।